So I think Avinash, we should taste this. जसे सिद्धार्थान सांगितले की ताणे पोटॅटो कॅबेज आणि मागीर बटर कित्याक लायला आय कॅन एक्चुअली फील इट. सिद्धार्थ थँक्यू सो मच. म्हणजे तुझं इतलो तुवें टायम स्पेंड करून आमकां हे शिकयलें, आमच्या व्ह्युअर्सांकूय शिकयलें. सो थँक्यू व्हेरी मच. तुमचं नाव? स्मिता कवटणकर. आणि तुम्ही कितली वर्सां जाली हांगा जाल्यार हांव 15-16 वर्सां जाली. इवन तांचे मिरची जावं ब्रेड जावं सगळे स्नॅक्स हांगसरल्यान घेवन वता. सो कोणाक घरान चड आवडटा सगळ्यांक चलयांक आवडटा सँडवीच चड म्हणून हांवें आतां सँडविचूच व्हेल्या. वर्किंग नो हाऊस वायफ आहे. तुमच्या चलयेंक हांगासरले सँडवीच चड तांकां लायक जाता म्हणून हांगासरले घेवन वता. सो आतां तांकांय घेवन वता हांव हांगासर. हांवें आतां एक विदावट डायट करपाचें आनी एक आतां चलयाक व्हेला. म्हाका खूब आवड आसा आनी तांचे स्नॅक्स खूब बरे आसता आनी हांगासरले घेवन वता हांव. तुमी हे सँडवीच तुमच्या भुरग्यांक सगळ्यांक कशें दिसता की ते बरें पौश्टीक आसा हेल्थी सामकें न्ही सगळें पडटा. आनी म्हजे कडेन ती भाजयो खायना पूण हांगासरल्यो भाजयो आवडीन खातात ती विदावट ओपन करिनासतना खावन वता. थँक्यू. And now welcome to Guesto's Chef's Kitchen. शेफ्स किचनाचो आज नवीन एपिसोड, नवीन डिश. आज आमच्या बरोबर आसा शेफ सुशील जोशी. वेलकम. Thank you, sir. कोणसा नया डिश? It's hummus. We are gonna make hummus. Hummus. Last time we we made baba ganoush. Mm-hmm. Yeah. It's an Arabic dish. Yeah. The same hummus is. Okay. We are gonna serve the pita bread with the hummus. Okay. It's a very easy dish to make it. Okay. Only thing is this is what we're gonna just soak the chickpeas and then boil it. At least if you put it on a pressure cooker, at least you take make four or five vessels for it. Okay. Okay. It has to be cooked till get mashed. Okay. Till it get mashed. Yeah. Then this is the chickpeas which is boiled, garlic, paprika, olive oil. This is poppy seed paste which is called as a tahina. Tahina. Yeah. Tahina, parsley for the garnish, and the oil is also for the garnish. Lemon juice and salt. Okay. Very easy to make it out. Okay. Now we're gonna put it in the mixer. We'll just make a paste out of it, and the hummus is ready. अरे वाह. Very simple it is. But very careful when you are gonna make the hummus. That hummus paste should be a very fine paste. Okay.
much you're adding lemon juice? You can take 1 tablespoon. It is all as per your taste. लेमन ज्यूस एक वेगळी टेस्ट देऊन Mm-hmm. This is tahina. This you get ready made? Yeah, you get ready made. Even though you can make it out very easily in your house. Mm-hmm. It is very easy to make the tahina paste. Now we are ready with the hummus. इसका फाइन पेस्ट किया है एकदम फाइन. और पानी बिल्कुल नहीं डाला है. पानी नहीं, बट थोड़ा सा आइस क्यूब डाल देना. Oh. हल्का आइस क्यूब you add it. So it get crushed with the ice cube and you get a fine paste of it. Now we मिक्सर में भी डाला था ना. Now we are gonna serve this with the pita bread. This is hummus and pita bread. Avinash, dish is looking very nice and the presentation is just awesome. And I think it will taste also good. येस टेस्ट करून बघूया. Definitely. I liked it. आंबट सणव्या खसखस बरी पेस्ट करून घेतला जाल्यार ताचो एक स्मेल येता. Mm-hmm. गार्लिक आसाच म्हणा. एक आमी एका आतां मूस नांव जाणा चटणी अशें म्हणूं येता. मे बी. It's an Arabic appetizer या which goes with the pita bread. ओके. You can also add into your list of appetizers. येस.
So this was our yet another journey in search of good food and only good food. आम्ही जे तुमकां डिशीज दाखयल्यो ताची चव कशी असली ती आम्ही घेतलेलीच ती तुम्ही घराकडे तयार करून पळयात आणि तुमच्या एरियेन असे काय फूड जॉइंट्स आसात आणि तांची कितें तरी स्पेशालिटी आसात जाल्यार आमकां कळयात. You can contact us at features@prudentmedia.in. आता तुमकां सगळ्यांक बाय बाय. Bite, eat and stay connected with us. आणि बायटीन प्रोग्राम मात्र पळोवपाक विसरो नाकात. आणि हय चुकला आसत जाल्यार www.prudentmedia.in चे लॉगिन जायात. Till then, keep watching Prudent. आता आयदनां घालूया टक 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 करून. तसोच प्रतिसाद बरो मेळ्ळो ताच्या खातीर आमी एक नवीन हाय फ्रेंड्स And welcome to Guest House Bite It. बाबा अशें पळोवं नाका पुलीस वाला आमकां धांवडूंक हांगाच्यान. खसखस. Yet another journey in search of good food and only good food. आमकां This program brought to you by Guesto Culinary and Hospitality Academy. Guesto, cook and taste with a difference.